नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बाणस्तारी अपघात प्रकरणाच्या फाटभुंयेर आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकाराक अटक। म्हजी बदनामी करपाक राजकीय हेतान केला म्हाका अटक, म्हणटा अमित पालेकार। फाटल्या 2.5 वर्सां सावन गोंयांत जाल्या गुन्यांवांनी वाड। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान करचो प्रश्न सुटावो, म्हणटा मायकल लोबो। गुन्यांवां आड खर कारवाय करपाक गोंय पुलिशेक येस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। विद्यार्थिनीचो विनय भंग करपी पीटी टिचराक पदावेल्यान उडोवचो काडून पालकांची मागणी। वारकांतले रेवेचे दोंगर कापपा विशीं वारका पंचायत ना गंभीर। पंचायतीचे कारभार चल्ल्यात सुशेगातीन, वॉरेन आलेमावाचो आरोप। आणि परवडचे संजय स्कुलाच्या बिल्डिंगेची जाल्या सामकी चवथिकाय। विद्यार्थ्यां मदीं जीव धोक्यान, पालकां मदीं भिरांत। आता खबरो विस्तारान। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान आम आदमी पक्षाचो फुडारी अमित पालेकाराक अटक केल्या। पुराव्या बरोबर फेरफार केल्ल्याच्या आरोपा खाला पालेकाराक अटक केल्या, अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या। हो अपघात जाल्लो तेन्ना कांय वेळा उपरांत पालेकार थंयसर पाविल्लो, अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। मादोळ पुलिसां कडल्यान ही केस काडून सरकारान ह्या केसीची सुत्रां गुन्यांव फाट्याक दिल्या। काल गुन्यांव फाट्यान पालेकाराक समन्स धाडिल्ले आनी आयज तो चौकशी खातीर हजर आशिल्लो। सुमार वरभर चौकशी जाल्या उपरांत ताका गुन्यांव फाट्यान अटक केली। हो अपघात जावन कांय वेळा उपरांत पालेकार थंयसर पाविल्लो, अशी माहिती पोलिसांनी दिल्या। मार्दोळ पोलिसां कडल्यान ही केस काडून सरकारान ह्या केसीची सुत्रां गुन्यांव फाट्याक दिल्या। काल गुन्यांव फाट्यान पालेकाराक समन्स धाडिल्ले आनी आयज तो चौकशी खातीर हजर आशिल्लो। सुमार वरभर चौकशी जाल्या उपरांत तांकां गुन्यांव फाट्यान अटक केली। इतले मजगती अमित पालेकर हाणें आपले नांव पेड्ड्यार करपा खातीर हे सगळे राजकी हेतान जाता असो आरोप केला। आपल्याक भाजपान जॉयन जा अशी ऑफर आशिल्ली, मात आपणे ती घेतली ना। ताका लागून म्हाका बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मुद्दाम घुसपोवपाचें राजकारण चल्लां अशें अमित म्हणटा। अरेस्ट केला की कितें जालें? अरेस्ट केला, घाण पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। 2-3 दीस पयलीं म्हाका प्रेशरायज केल्लो बीजेपीक जॉयन जाल्यार दाखयता म्हणून। आयज हें केला। It is absolutely dirty politics, nothing more than this. I have nothing to do with this crime. And suddenly, उठून त्या ड्रायव्हराक तो कोण फेक म्हणून ताका कोणाक हाडला. And he has also been arrested. With only the intention to tarnish my image. Nothing more than this. Absolutely dirty level of politics is happening. बाणस्तारी केस एक्सिडेंट केस रिलेटेड आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकाराक अरेस्ट केला क्रायम ब्रांचान। ही केस क्रायम ब्रांचा कडेन आसली। क्रायम ब्रांचान तांकां काल समन्स धाडलेले, आयज चौकशेक हजर रावचे म्हणून रायबंदरा क्रायम ब्रांचा भितर। आयज ते चौकशीक गेले, वरा भितर वरभर तांची चौकशी जाली आनी रोखडीच तांकां अरेस्ट केले। एविडन्स टेम्पर केला म्हणून ह्या सेक्शना खाला तांकां अरेस्ट जाला असो सुत्रांनी अशी माहिती दिल्या। अशें सांगतात की जेन्ना हो एक्सिडंट जालो सिनाय सावड्डेकार ही कपल्स असली, ती पार्टी कडल्यान येताली आनी त्या पार्टेन पालेकारूच हजर आशिल्लो। आनी जेन्ना हो एक्सिडंट जालो पालेकार सोमतो तो घटना स्थळार पावलो आनी तांकां थंयच्यान व्हेले। आनी ही बाब लिपोवन दवरल्या कारणान हेका लागून तांकां अरेस्ट केला अशी माहिती पोलीस सोर्सिसांनी दिल्या। तुमकां खबर आहा, मार्दोळ पोलीस हे केस तपास करताले। मेघना सावड्डेकार तांकां अटकपूर्व जामीन मंजूर जाल्लो आसा आनी हांकां तेजो घोव ताकाय जामीन दिल्लो आसा। आनी ही केस आसा मार्दोळ पुलिसा कडल्यान काडून क्रायम ब्रांचा कडेन दिल्ली आसा आनी क्रायम ब्रांचान आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलां।
फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयांत गुन्हेगारींचो आंकडो वाडला. पुलीस आनी नागरिकांच्या संपर्कांत उणाव आशिल्ल्या कारणान गुन्यांवांनी वाड जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे कडेन पत्र व्यवहार करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची हांव मागणी करतलों अशें विधान आमदार मायकल लोबो हाणें केलां. गोंयांत गुन्यांवांत वाड जायत आसा. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पुलीस आनी नागरिकांच्या संपर्कांत वाड जावपाची गरज आसा. तशेंच गोंयांत रावपी बिगर गोंयकारांचे वेळार टेनंट व्हेरिफिकेशन जावप गरजेचें अशें मायकल लोबो म्हणटा. I have always been vocal and I also write to CM and earlier I have written to DGP also. Again we will write. जे आमचे इन्फ्लक्स ऑफ मायग्रंट जाता गोंयांत आनी जे हिंगासर 3-4 वर्सां 5 वर्सां जाली रावल्ले आहा तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावंक ना. पुलीस व्हेरिफिकेशन इज व्हेरी मच नीडीड. आनी जे आदी पुलीस इन्स्पेक्टर्स अलॉंग विथ DYSP विलेजींनी वयताले, पंचायतीन वयताले आनी पुलीस आनी कम्युनिटी जे विलेजर्स आहा तेंचे मदेकात इंटरॅक्शन, तेंचे मदेकात जे इश्यूज आहा विलेजींतले इश्यूज, जे कितें कोण प्रॉब्लम्स खंय आहा, जे जाग्यार थोडे जाण भुरगे गॅदर जाता आनी थिंगासर कन्फ्युजन क्रिएट करता. हांव उलयता ते युथाचे. थोडे जाण युथ अशें जाता की रोडाचे सायडीक घेवन ते बसता सायडीक, मागीर 4 दिसांनी बॉटल्स घेवन बसपाक लागता, धाकट्यो पायंट्स बियरीच्यो, मागीर व्हडल्यो पायंट्स जाता, मागीर विस्कीचे बॉटल जाता, मागीर ब्रँडीचे बॉटल जाता. आनी थिंगासर चेडवां जी वयता आपल्या घरान वा लेडीज वयता, इवन दादले वयता, ते 2 व्हिलरान वयता, तांकां आडोवप जाता, तेंचे भितर वाद जाता, केस्तांव जाता. अशें जावंक दिवंक पारना म्हणून पुलीस आनी जनरल पब्लीक हेंचे इंटरॅक्शन आसपाक जाय, हेंचे उलोवप आसपाक जाय. अशें म्हाजे हिसपान 6 म्हयन्यांनी एकदां वा 3 म्हयन्यांनी एकदां 4 म्हयन्यांनी एकदां की प्रत्येक पुलीस इन्स्पेक्टर जो आतां म्हापसा आहा तेणें पर्रा येवंक जाय, एकदां मिटींग घेवपाक जाय. आनी जे विलेजर्सांक इश्यूज आहा ते येतले ते दिसा सांगपाक जाय. पंचायतीच्या मेंबरांनी सगळ्या लोकांक कळीत करूंक जाय की आयज पुलीस इन्स्पेक्टर अलॉंग विथ DYSP वील कम टू एड्रेस द जनरल पब्लीक अँड हियर देयर ग्रीवियन्सीस. गोंयांत गुन्यांव जावप नवेदात न्ही, ते मनोहर पर्रीकर तशेंच लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री आसतना लेगीत जाताले. मात उपरांत गुन्यांवाचेर पुलिसांनी बरेच नियंत्रण हाडिल्ले. फाटल्या 2.5 वर्सांत गुन्यांवांत परत वाड जाला अशें विधान मायकल लोबोन केलां. अशें केन्ना जायनासलें. आदी आमी जेन्ना एक्स CM मनोहर पर्रीकराक सांगलेले, इवन पार्सेकराच्या टायमार आसले, इवन आमचो आतां CM आहा तेज्याय टायमार जाला हें, पूण मदेकातूच आतां बंद जालें. आय हॅव नॉट सीन दीस फॉर द लास्ट 2.5 years. 2.5 years पयलीं जाला पुलीस पब्लीक इंटरॅक्शन अँड शेअरिंग ऑफ थॉट्स. कितें कितें जाला, कितें करपाचें. आतां आमी झप करून म्हणटा देवळाची चोरी जाली, कपेल फोडले. ते इंटरॅक्शन जायना की केन्नाच कोण म्हणना की पुलीस येयल्ले थिंगा रातचे रावंड अप जाता, जीप येता की तेंची 2 व्हिलरान ते येता वो येयना पळय. सो जेन्ना पुलीस पब्लीक इंटरॅक्शन जाता तेन्ना म्हाका दिसता असल्यो क्रायम घडपाक ज्यो आसता त्यो कमी जाता. तेन्ना मागीर कोण तरी म्हणटा उमको मनीस गांवांत खूब जाणां कडेन झगडटा, मागीर पुलीस इन्स्पेक्टराक कळटा ते, आनी तो पुलीस इन्स्पेक्टर ताका दुसऱ्या दिसा समान धाडटा वा आपलो कॉन्स्टेबल धाडटा आनी ताका पुलीस स्टेशनार आपयता आनी ताका वॉर्निंग दिता. ताका 107 ऑर 110 or 111 कितें तरी तेंचे आहा ते डेप्युटी कलेक्टराक केस धाडटा तो की दीस इज अ ट्रबल मेकर अँड ही इज क्रिएटिंग कन्फ्युजन अमंग मेनी पीपल इन द विलेज. सो ही शूड बी आस्क्ड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 5,000 or 10,000 रुपीज. अशें जावपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं पुलिसांक खर कारवाय करपाचो आदेश दिवपाची गरज आसा अशें मत मायकल लोबो हांणी ह्या वेळार व्यक्त केलां. आनी हें जर करतलो जाल्यार डायरेक्शन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू ऑल द पुलीस इन्स्पेक्टर देन दे शूड इंटरॅक्ट विथ द विलेजर्स एवरी 4 months. पुलीस इन्स्पेक्टर बिजी आसता हांव जाणा, बट 4 म्हयन्यांनी एकदां एक विलेजीन वचोन इंटरॅक्शन करप हे गरजेची गजाल आहा.
whether you do it in the panchayat hall or you do it where there is a football ground where all the villages are close by, or a volleyball ground or a badminton court. हिंगा वचून अशें जर एड्रेस केले, like once in Kalangut village, once in Kandoli village, once in Arpora Nagwa village, police inspector along with DYSP will come over there to interact. तेन्ना हे क्राइम कमी जाता. तेन्ना अशें सांगतले की उमके सदर व्हडली बस्ती आहा, ते बस्तीन कोण रावता ते आमकां खबर ना. अशें जावपाक जाय. लोकांनी सांगपाक जाय. पार्टिसिपेशन ऑफ द जनरल पब्लिक to bring the crime rate less in the state of Goa. हे जावपाक जाय. हे जायना जाल्यार तुजी क्राइम वाडत रावतली, तुजे ते बस्ती वाडत रावतले, तुजे ते मायग्रंट वाडत रावतले, and migrants will go unnoticed. कोणाचे भाड्याक रावता तेंचे पुलीस व्हेरिफिकेशन ना. खुबशे गजाली अश्यो आहा ते म्हाका दिसता जावपाची गरज आहा. त्या खातीर मुख्यमंत्री एकटो करूंक शकना. हे आमी सगळ्यांनी आमदारांनी सांगचें पडटलें तेका, आनी कोणे तरी फॉलोअप घेवचें पडटलें की हे सगळे जे विलेजींनी आहा तेतून पुलीस पब्लीक पार्टिसिपेशन, इंटरॅक्शन, शेअरिंग ऑफ थॉट्स अँड आयडियाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत फाटल्या कांय तेंपा सावन गुन्यांवाच्या प्रमाणांत वाड जायत आसा. हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारल्यार गोंयांत जावपी गुन्यांवांचेर रोखडीच कारवाय जाता. गुन्यांव करपी मनशांचेर ह्यान फुडें लेगीत खर कारवाय जातली अशें विधान तांणी केल्या. ज्यो केसीस आमच्याकडे येता पळय न्हय तेचेर आमी तितके फास्ट एक्ट जाता सगळ्या केसीसचेर. कारण आतां मर्डर जाले ते मर्डर दोनूय जे आहा पळय आमी ताका दोगा जाणांक ऑलरेडी धरलेय बी. केसीस कोण जी कंप्लेन रजिस्टर करता ताका सगळ्या जाणांक अरेस्ट केल्या. आनी आतां इन्क्रीज जाता न्ही सर. सर हातून बाणासरी केसीन मातशी अपडेट दिया. क्वेश्चनिंग गजाली जायत आसा. क्रायम इन्क्रीज जाता न्ही सर. फातर्पा हायस्कुलाच्या पीटी शिक्षकान विद्यार्थिनीचो विनयभंग केल्ल्या खातीर पदावेल्यान काडून उडोवचो ह्या मागणेक लागून पालकांनी स्कुलांत घेराव घातलो. शिक्षक विद्यार्थ्यांची छळणूक करता हे विशीं 8 विद्यार्थ्यांनी ह्यान पयलीं कागाळी केल्यात, मात आजून मेरेन तांचेर कित्याक कारवाय करूंक ना म्हूण पालकांनी प्रश्न केला. देखून विद्यार्थ्यांचो विनयभंग करपी शिक्षकाचेर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. मजगतीं विनयभंग केल्ल्या शिक्षकाक केपेंच्या मंत्रालय सत्र न्यायालयांत 8 दिसांची पुलीस बंदखणीचो आदेश दिला. सो इश्यू जालो. सो इश्यू जाता पयलीं पंचायती कळयले आनी मागीर हांवें मुखार घातलो. सो आमचे सगळे मनशांनी आमचे सराकूय, आमचे MLA हेल्थनाकूय इन्फॉर्म केले आनी तेणें बी बरो आदार दिलो आनी स्कुलांनी बी बरें कॉपरेशन केलें. आनी कालच्या दिसा भितर रात जाता म्हणल्यार ते कंप्लेन पावयले. कंप्लेन पावून अरेस्टूय केले. पण हांगा जालें कितें जाता ते एक बरें स्कुलाचे म्हणटा ते कावन्सिलर हाडलो. एक कावन्सिलरा उद्देशी आनीकूय भुरग्यांक, इट्स नॉट अ केस ऑफ 1 पर्सन, एकट्या भुरग्याचे न्हय 8 जाणी भुरग्यांनी रिटर्न दिला. 8 रिटर्न दिला आनी कितलीं जाणां आसा जी रिटर्न दिनासतना आसा आनी हरशीं आमची स्कुला भुरगीं थोडीं आसा. सो इट मिन्स लायक सगळे ऑलमोस्ट सगळे भुरग्यांकूच ताणें हे केले, पोल्यूट केल्ले भशेन जालें. सो स्कुलूच पोल्यूट जाल्ले खातीर. आनी आतां आमकां कळ्ळें जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट बीन येयले, आमचे आवदा टीचर बी NGO बी येयले, तेन्ना कळ्ळें असली केस मोलकणी जाली आनी आवदा टिचरूय गेल्ली थंय आनी तेणें सस्पेंड केलें. सो आतां ताका अरेस्ट करून तो सस्पेंड केलें, लेटर आमच्या हातीन सस्पेंड केलें जाल्यार रिवोकूय जातलें. सो जेन्ना असले इन्सिडंटाचे रेप्युटेशन असले बॅड आसा जाल्यार आमचे सगळे पेरंट्सांचे आनी आमचे गांवचे बीन मागणी आसा. आमचे CMA कडेन मागणें, गव्हर्मेंटा कडेन आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागणें असले टीचर तुमी स्कुलांनी घालचे न्हू. असले टीचर घातले तर भुरग्यांचो फुडार कितले जाता तुमी चिंता. जड एकल्या भुरगीं चली भुरगीं आसात न्हू. सो फुडार भुरग्यांचो चलयेचो तांकां फुडें काडटले जाल्यार आमी तांकां बरें पुशअप दिवपाक जाय. पयलीं तांकां दामून असले मॉलेस्ट करून तर दामून दवरले ते फुडारूय बरो जावचो ना. आनी खंयच्याय स्कुलान आमचे न्हू, खंयच्याय स्कुलान अशें जावचें ना. असले टिचरूय तेमी दिवचे न्हू. सो म्हाका एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडच्यान तें खरें तेजे एज पर द लॉ पनिशमेंट कितें आसा एक्शन घेवचे आनी स्कुलाक हें करता बरें कार केलें. आनी डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आमचे MLA आमचे हेल्थनायनूय बी आनी आमचो BDO बी येयलो, सगळ्यांनी बरो सांगात दिलो. आनी तुमी बी मामलेदार आशिल्लो आनी तुमी प्रेसूय बीन येयले, सगळ्यांक फोन केले आनी तुमी बीन येयले. ते खातीर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करता आनी मागता ताका टर्मिनेट करचो हें आमचे सगळ्यांचे मागणें. Yesterday we had received one information from the head ministers
of one of the government high school in the jurisdiction of Kunkuling police station, wherein one of the teacher in the school had outraged the modesty of some of the children there who were studying there, and based on that complaint we have registered an FIR under section of POCSO, Goa Children's Act and molestation, and the teacher who is involved in this act, he has been arrested, and we have also sent a letter to the concerned department, that is Department of Education, to take necessary department action at their end. रेव दोंगर प्रकरणा संदर्भात सरपंचान 3 सरकारी खात्यांत कागळपत्र दिवचे हे खातीर वार्का पंचायतीक रेझोल्यूशन काडपाची मागणी ग्रामसभे वेळार वार्काच्या ग्रामस्थांनी केल्ली, पण आजून पंचायतीन हो विशय गांभीर्यान घेतलो ना. पंचायत कांयच पावलां उबारना हे खातीर समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान दक्षिण गोंयच्या एसपीक आनी कोलवा पुलिशेक पत्र दिला अशें स्पश्ट केलां. ग्रामसभा जाली ते दीस आमी सगल्यांनी आवाज काडलो आनी आमी सगल्यांनी पंचायती एक रेझोल्यूशन काडपाक लायलें, आनी तो रेझोल्यूशन कितें की सरपंचीन 3 कोडे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान कंप्लेन दिवपा जाय म्हणून, एक म्हणटे CRZ-आंत, एक म्हणटे CZMPत आनी एक म्हणटे पुलीस स्टेशनांत. आनी हो रेझोल्यूशन काडटरी सरपंचाचो कायदो इमिजिएटली हे 3 डिपार्टमेंटाक कंप्लेन दिवप. ग्रामसभा जाली 27 संडेचो, तेच्या एक 8 दीस पयले हे आमच्या आमगे गांवांत हो बोर्ड चलता सेंड्युनाचो, असो डिस्ट्रक्शन जाला तो, आनी संडेसून आयज वेडनेसडे 4 दीस, संडे मंडे ट्युजडे वेडनेसडे, अजून म्हाका दिसना पंचायत सरपंच सिरियस आहा म्हणून. हे जर तर तुमी चोयल्या हांवें एसपी साउथ गोवा आनी कोलवा पुलीस स्टेशन दोगांयक हांवें कंप्लेन दिल्या, आनी कंप्लेन कितें म्हूण दिली हांवें, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॅन्ड ड्यून ऑन लँड सर्वे अंडर नंबर 200/1, 200/2, 200/3 and 200/5. हांवें एक रिक्वेस्ट केल्या आमचे एसपी सराक साउथ गोवा आनी आमचे पुलीस इन्स्पेक्टराक कोलवा पुलीस स्टेशनाचे की तुम्ही मातशें हिंगेन चोयाय कसलो डिस्ट्रक्शन जाला तो आनी एक एक्शन घेयाय, मातशें फायंड आउट कराय कल्प्रिट कोण ते. परवडच्या संजय स्कुलाच्या पोण्या बिल्डिंगेची सामकीच ओतिकाय जाल्या. ही बिल्डिंग विद्यार्थ्यां खातीर धोकादायक जावन रावल्या. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. काल जो इन्सिडंट घडलो संजय स्कुलाचो एक दिव्यांग भुरगो जो आसा तो 2nd फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो आनी तो आतां GMCन एडमीट आसा. ताका गंभीर असो मार लागलेलो आसा. जाल्यार आमी आसा ओल्ड संजय स्कूल हांगासर आनी पळोवया 2nd फ्लोराचेर वचून की थंयसर खऱ्यांनीच कितें बाबत परिस्थिती आसा ती. काल आपल्या आवय वांगडा हे बिल्डिंगेत आधार कार्ड करपाक गेल्लो एक विद्यार्थी दुसऱ्या माळ्यावेल्यान पडून गंभीर जखमी जाला. शाळेच्या दुसऱ्या माळ्यावेले रॅलिंग मोडून हो विद्यार्थी खंय सकयल पडिल्लो. तेन्नाच्यान संजय स्कुलाचो विशय गाजता. सगळ्याहून व्हडलें म्हाका तांचे अगेन्स्ट कंप्लेन करूंक जाय इस्कॉलाचे बिल्डिंगाचे. कित्याक आतां पळय आयज म्हजो नोंडेचो चेडो पडला, फाल्यां आनी कोणूय भुरगीं पडटलीं, कोण जाणटी उबी आहा, कोण बायलो उबो आहा, दादले उबे आहा, कोणाच्यानी पडो येतात. आयज म्हज्या भुरग्यां लागीं इन्सिडंट जालें, हें कोलॅप्स जाला, तो हें दुसऱ्यांकूय जावं शकता. तो प्लीज हाचेर म्हाका एक्शन सारकें सिरियस जाय. आय वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन आनी आय नो सर कालूस वील डू दीस. स्कुलाच्या स्लॅबाचे कुडके तुटून पडून लोखणाचे रॉड भायर सरल्यात. स्वप्नांचे शिमीट फुटून रॅलिंग पडपाच्या मार्गार आसा. स्कुलाचे दुरुस्ते कडेन कोणाचेच लक्ष ना. A special child has fallen. It's a very sad story. It's tragedy, unfortunately, that this had to happen in a school for special children. This is not safe environment. It's a special school where there should be safe environment. And if parents bring children here and they can't be assured of safe environment, I say God help those who reach this building. But I say one thing with firmness. There has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low,
I will demand that the police must register an FIR and prosecute whoever is responsible. This is gross negligence. This is endangering lives of individuals, and therefore these are cognizable offences which the police must register offences. And whether it's the contractor, whether it's the principal, whether it's the chairperson, whoever is responsible of this, I think one must make sure that the buck must stop at someone's door, because unless you don't catch the person, this will go on without any care. जाल्यार हांगासर खुबशे भुरगीं आनी खुबशे पेरंट आपल्या भुरग्यांक आधार कार्ड करपा खातीर घेवन येतात, जाल्यार तांची सुरक्षा पयलीं पळोवपाक जाय आनी सरकारान हाचेर ह्या बिल्डिंगेचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष घालपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आशवेकर. तेलंगणाचे राजकीय शिष्टमंडळान गोंयच्या राजकीय वेवस्थेचो तशेंच प्रशासकीय कामकाजाचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केल्या उपरांत तेलंगणाचे राजकीय शिष्टमंडळ प्रभावी जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. तेलंगणाचो स्पीकर तेंचे डेलिगेशन असो MLA टूर म्हणटा पळय जाल्यार आमचो आतां लढाक वयता ऑन द सेम लायन तेलंगणाचो स्पीकर अपोजिशन MLAs आनी MLAs फॉर स्टडी टूर गोंयांत आयिल्लो. सो गोंयांतले वेरियस प्रोजेक्ट, गोंयांतले स्वयंपूर्ण गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घेवन दिसून हाजेर सगळ्याचेर एक शॉर्ट फिल्म तांकां दाखयली आनी ताच्या उपरांत ताका हांवें इंटरेक्शन्स केले. दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड वीथ वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. दे आर UT टू स्टेट जाल्या उपरांत कितली डेवलपमेंट जाली स्किम्स हाजेर सगळ्याचेर डिस्कशन भासाभास केली. भाजप सरकाराच्या काळात भारत देश आर्थीक नदरेन संवसारीक पावंड्यार वयर वयर देंपा मारीत आसा अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक हांचें म्हणणें. LPG गॅस सिलिंडराच्या मोलांत लेगीत 200 रुपयांनी उणाव जाला, जाल्यार 10.35 कोटी लोकांक उज्वला येवजणे खाला LPG कनेक्शन पावला अशें यतीश नायक हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगलें. इकॉनॉमिक एक्टिविटीन वाड करपाक, इकॉनॉमिक प्रोग्रेस हाडपाक, इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हाडपाक ज्यो स्कीम्स आणि प्रोग्राम्स आणि पॉलिसीज इम्प्लिमेंट जाल्ल्यो आसा ताज्या खातीर इंडिया इज टुडे वन ऑफ द फास्टेस्ट इकॉनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ही स्कीम जी पयर अनाउन्स केल्ली आसा, काल अनाउन्स केल्ली आसा, जी काल चालीक लागिल्ली आसा 30 ऑगस्टाच्या, हाच्या अंतर्गत 200 रुपीज पर सिलिंडर ही प्रत्येकाक बेनिफिट जावपाचो आसा. प्रत्येक LPG कनेक्शन होल्डराक 200 पर सिलिंडर बेनिफिट जावपाचो आसा. उज्वला स्कीमीच्या अंडर जो रजिस्टर आसा बेनिफिशरी ताका प्लस 200 म्हणजे 400 पर सिलिंडर बेनिफिट जाता. हाचेर आता ऑलरेडी गोंय सरकारान ह्या स्कीमीच्या उज्वला स्कीमीच्या अंतर्गत ऑलरेडी अबाउट 1436 बेनिफिशरीज आसा. एडिशनल 75 लाख बेनिफिशरीज केंद्र सरकारान एनविसाज केल्ले आसा. सो उज्वला स्कीमीच्या अंतर्गत द बेनिफिशरीजांचो जो आंकडो आसा that is going to touch about 10.35 crore. म्हणजे इतल्या लोकांक म्हणजे टोटल अबाउट 33 crore LPG कनेक्शन्स जे आसा तातूंतली अबाउट 10.35 crore उज्वला कनेक्शन केंद्र सरकारान पावयल्ले आसा. म्हणजे जे बेनिफिशरीज आसा तांच्या दारा म्हणसर ह्यो बेनिफिशियल स्कीम्स पावपाक केंद्र सरकाराचो आणि राज्य सरकाराचो फोकस दिसून येता. देरफॉर आम्ही भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाच्या वतीन आम्ही केंद्र सरकाराक धन्यवाद म्हणतात. आम्ही अभिनंदन करता केंद्र सरकाराचे अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीजी that this decision is going to impact positively on the life of the common man. आरजी आणि मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारा मदीं बरेच आरोप प्रत्यारोप जाले. पयली मंत्री सुदीन ढवळीकारान राजीनामो दिवचो मागीरूच येवपी 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मडकय मतदारसंघात जिखून दाखयतले अशें आव्हान सांत आमदार विरेश बोरकारान केलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो वांगडी खंयच्याय कामाक अडचणी हाडटात आनी लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप मंत्री ढवळीकारान केल्लो. ताची सुटसुटीत जाप बेरेस्तारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिल्या. जो काल सुदीन ढवळीकारान स्टेटमेंट केल्लो आसा, स्टेटमेंट केला तो म्हणजे इलेक्शना बाबतींत आनी थोड्या मतदारसंघाची नांवां घेतली आनी आमचे सानंद्र मतदारसंघाचेय नांव घेतले. हांव सुदीन ढवळीकाराक विचारपाक सोदतां, इतलो फ्रस्ट्रेटेड तूं जाल्लो आसा
आनी हे तुजें दिसून येता कित्याक एवरी टायम जेन्ना आमी वयता एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंयचो इश्यू घेता तो म्हणटा की गांवचे लोक न्हू फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स चाळून घालता म्हणून. सुदीन गोवेकरान काल स्टेटमेंट केलो तो म्हणजे 3 मतदारसंघाची नावां घेतली, मडकय, पिरो, फोंडा आनी म्हाका दिसता एक मतदारसंघ जो तो मतदारसंघात आसतालो तो विसरलो दिसता, तो म्हणजे शिरोडा. हे फोंडा तालुक्याचे 4 मतदारसंघ. 3 मतदारसंघांनी म्हटले की 1,500च्या वयर आपूण तुमकां फुडल्या इलेक्शनाक मतां घेवपाक दिवपाचो ना. ही तेणें चॅलेंज केली. हांव सुदीन ढवळीकराक चॅलेंज करपाक सोदता ती म्हणजे कापस्ताद आसा नाल्यार दाखोवपाचें की 1,500च्या वयर मतां घेवपाक शकता काय ना. आनी आमी दाखयतले की आमी 1,500च्या वयर मतां घेवन दाखयतले. तुका समज दिसता की तूं 1,500च्या वयर घेवंक शकता, आमी घेवंक शकता आनी तूं आमकां फाटीमारूंक सोदता म्हणल्यार तुजे कार्यकर्त्यांक जाय कोण प्रिपेर करपाक सोदता तूं करून दाखोवचें आनी जे तुवें चॅलेंज केलें ती आमी एक्सेप्ट करता. तुवें एवरी टायम तुजे स्टेटमेंट आसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स येता आनी लोकांक भडकयता, लोकांक सांगता की हो विशय घेवं नाका, तो विशय सारको न्हू, सगळ्या विशया बाबतींत बेश्टेच आमी सांगता फुलयता आनी तूं फुडें काडटा म्हणटा. पूण तुका हांव सांगपाक सोदता आमी तांकां फुलयना. आमी जेन्ना गांवचे लोकांचे विशय आसता ते गांवच्या लोकांचे विशय आमी घेवन वयता फुडें. आमी तांकां तेंको दिवपाक वयता कित्याक आयज जो सरकार जाल्लो आसा तो सरकार बारीक लोकांक पळोवन वचूंक येना. जे विशय आमचे गांवच्या लोकांचे आसता, गांवच्या लोकांचे जे विशय आसता त्या विशयान खरें म्हटल्यार तुमी आमदार खंयचो मिनिस्टर तुमी इन्वॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय आनी ते सुटावे करपाक जाय. लोकांक कितें जाय हें पळोवपाक जाय, बाकी हें तुमी करपाक सोदना. तुम्ही फक्त भाशणां दिता की तुमकां आमी चॅलेंज करता 1,500च्या वयर मतां घेवन दाखया. हांव तुका चॅलेंज करता की तुवें 1,500च्या वयर मतां जी म्हणटा तूं आमी फुडल्या इलेक्शनाक तूं थंय यो तूं आयज सद्याक बसतलो आसा मडकय मतदारसंघात तूं जिखून येयल्लो आसा. तुका हांव चॅलेंज करता तूं रेजिग्नेशन दी. आयच्या घडयेक तूं रेजिग्नेशन दी. आमी आमचो उमेदवार घालता आनी आमी तुका वडयतले ही हांव तुका चॅलेंज करता. तुजे कडेन समज कापास्ताद आसा नाल्यार तुवें रेजिग्नेशन दिवचें आनी तुवें प्रूव करून दाखोवचें की आमकां तूं 1,500च्या सकयल दवरतलो म्हणून मडकय मतदारसंघात. ही म्हाजी तुका चॅलेंज आसा, ही एक्सेप्ट करची. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.